पाळी मतदारसंघ पाळी जिल्हा पंचायतच्या इलेक्शनाक सुंदर नाईक हांव सकाळी म्हाज्या बुथारसून हांवें सद्या पयलीं म्हाजें वोट केलें आनी वोट केल्या उपरांत म्हाज्या बुथारसून हांगा आमोणा गेलो. आमोण्या गेल्या उपरांत आमोण्याच्या 2 बूथ पयलीं केले, मागीर तेज्या उपरांत 2 म्हाका ज्या ज्या बुथाचेर गेला थंयसर म्हाजें वोटींग म्हाका मेळटना स्टार्टींग सकाळींच जे हांवें थंय विचारल्या उपरांत म्हाका 20-50 अशें जाल्लें वोटींग गावलें. पण त्या हितूरसून जे 20-25 जाला त्या हितूरसून म्हाका आतां 26-27 अशें लायनीच्या बुथांचेर गेलो. हेजे प्रत्येक बुथाचेर म्हाजे जे कार्यकर्ते आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या तेजेर आमकां पर्सेंटेज जी आसा, जर आमी थंयसर जर 80 पावल्ले आसात जाल्यार काँग्रेस थंयसर खंय 10-12 बी आसतली. हे संबंद जो हांवें आमोणा गेल्या उपरांत नावेले गेलो जाल्यार नावेले बी म्हाका दिसता तेज्या पेक्षा कमी आसतली काँग्रेस. त्या उपरांत फणसवाडी गेलो, फणसवाडी बी एकदम बरी आसा. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कडल्यान सगळे लोक आसा आनी भरघोस वोटींग जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीक पडटलें आनी हांव भरघोस मतांनी निवडून येतलो हेची पूर्ण खात्री म्हाका आसा.